नमस्कार, पया प्रुडंट खबरो। तेरेखोल गोल्फ कोर्सा खातीर गेल्ली जमीन शेतकाराचीच, मुणकाराचे अस्तित्व सिद्ध। संदीप जॅकीस अहवालांत सत उक्ताडार, सरकारान मात रिपोर्ट मारलो भायर। शैलेश नायक कमिटीचो CRZ लायन थारावपाचो ड्राफ्ट रिपोर्ट अस्पष्ट। पर्यावरण मंत्री आल्लेकार म्हणटा नवी हायटायड लायन थारायतना मागतले कन्सेशन। गोंयांत कॅसिनो काडटात पिलां। भाजपा सरकाराच्या कारकिर्दीत भाज्यांच्या प्रेसाक पेटला उजो। निळकंठा आड केस हो भाजपाचो राजकीय सूड, लुइजिनान काडलो फोग। पणजे स्मार्ट सिटी खातीर लोकांचे सुचोवण्यांक जाय तितले म्हत्व दिल्ले ना, उपमुख्यमंत्री फ्रांसिसान उक्तायली खंत। आनी आय लीग क्लब बंद जाल्ल्यान गोंयकार फुटबॉलांची सपनां उध्वस्त। उदेत्या खेळगड्यांक खंयचे तोंडान फुटबॉलांत कारकीर्द घडोवपाचो सल्लो दिवप, अर्जुन अवॉर्डी ब्रह्मानंद शंखवाळकाराचो प्रश्न। खबरो विस्तारान। तेरेखोल गोल्फ कोर्सा खातीर गेल्ली जमीन शेतकाराचीच। ह्या जमनीत मुणकाराचे अस्तित्व सिद्ध जाता। संदीप जॅकीस कमिटीन दिल्ल्या अहवालांत हे सत उक्ताडार आयलां। हाचे पयलीं सरकारान तांची पिकां पिड्ड्यार जाली म्हण लुकसाण भरपाय पासून दिल्या। मात अकस्मात गोल्फ कोर्साचो प्लॅन येतकच तांची मुणकार म्हण नांवांच काडून उडयल्यांत। सरकारान मात हो रिपोर्ट भायर मारला, ताका लागून सरकाराच्या हेतूचेर लोक दुबाव घेवंक लागल्यात। तेरेखोल गोल्फ कोर्सा आड थंयचे मुणकार आनी स्थानीक एकठांय जाल्यात। तांकां गोवा फाउंडेशन ह्या NGOचो तेंको मेळ्ळेलो। विरोधाची धार पळोवन सरकारान IAS अधिकारी संदीप जॅकिसाची सप्टेंबर 2015 सालान एक समिती नेमली। समितीन तेरेखोल गोल्फ कोर्स विरुद्ध मुणकार ह्या विशयाचेर आपलो रिपोर्ट डिसेंबर 2015 सालान दिलो। सध्या केस हायकोर्टान आसा आनी 7 जुलयाक सुनावणेक येतली। सरकारान संदीप जॅकिसाचो रिपोर्ट भायर मारला, मात आतां हो रिपोर्ट लोकां मुखार आयला। ताका लागून हो रिपोर्ट भायर मारपाच्या सरकाराच्या निर्णया विशीं तर्क वितर्क सुरू जाल्यात। ह्या रिपोर्टांतले कांय ठळक मुद्दे। सरकारान तेरेखोल गोल्फ कोर्साक मार्कात केल्लो जागो एग्रीकल्चर काय नॉन एग्रीकल्चर म्हूण चवकशी करपाक लायिल्ली। ती जमीन एग्रीकल्चर म्हूण इन्क्वायरी करतकच सिद्ध जाला। पेडण्यां एग्रीकल्चर ऑफिसाच्या रिकॉर्डांनी सुद्धा ती जमीन एग्रीकल्चर म्हणून नमूद आसा। काजू, नाशणो, उडीद जाल्यार कांय भागांनी तांदूळ पासून शेतकरी तेरेखोल भागांत पिकयताले म्हणून रिपोर्टान सांगला। सरकारान हाच्या पयलीं कांय शेतकाऱ्यांक तेरेखोलांत पीक लुकसाणी दिल्या। मुणकारांचेर विशयाचेर रिपोर्ट म्हणटा पेडणे उपजिल्लोधिकारी आनी SDOन ह्या पयलीं मुणकार म्हणून खूब जाणांक सनद दिल्या। परत 10 ते 15 वर्सां उपरांत उपजिल्लोधिकारी आनी SDOन सनद दिल्ल्या 134 मुणकार फामिलीक ते मुणकार न्हय म्हणून नेगेटिव्ह डिक्लेरेशन दिला। 10 ते 15 वर्सां उपरांत दिल्ल्या नेगेटिव्ह डिक्लेरेशनाचेर रिपोर्टान अजाप उक्तायला। ह्या सगळ्या प्रकरणान इन्क्वायरी ऑफिसरान न्यायालयीन चवकशी मागल्या। राज्य सरकारान हो रिपोर्ट भायर मारला आनी कोर्टान प्रतिज्ञापत्र घाला। रिपोर्टात मुणकार मुद्द्याचेर कसलेंच कन्क्लुजन ना, दुसऱ्या पार्टीचे म्हणणे आयकूंक येवंक ना। खुबशे विशय कोर्टा मुखार तात्कळत आसात। ह्या खातीर सरकारान रिपोर्ट मान्य करूंक ना। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी। CRZ लायनीचेर शैलेश नायक कमिटीचो ड्राफ्ट रिपोर्ट गोंयांक तितलोसो फावराद ना। ह्या ड्राफ्ट रिपोर्टांत दर्या लागसारच्या रेवेच्या पट्ट्यांक जास्त म्हत्व दिल्ले ना म्हण गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचो सदस्य आंतोनियो मास्कारेनासान हुस्को उक्तायला। ह्या ड्राफ्टांत नो डेव्हलपमेंट झोन लायन कमी केल्ल्यान कानोळे आनी कळंगूट सारक्या वाठारांत दर्याक तेंकून बिल्डिंगो उब्यो रावपाची भिरांत तांणी उलोवन दाखयल्या। शास्त्रज्ञ शैलेश नायक कमिटीक 2014 देशभरातल्या CRZ लायनीचेर रिपोर्ट करपाक लायिल्लो। तो ड्राफ्ट रिपोर्ट केंद्राक सादरूय केला। मात ह्या ड्राफ्ट रिपोर्टांतल्यो कांय तरतुदी ह्यो गोंया खातीर बाधक आसात म्हूण गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचो सदस्य आंतोनियो मास्कारेनस म्हणटा।
There is also a CRZ classification, a draft CRZ classification given in the end of the report. You have ESAs and the geomorphologically important areas where you have the sand dunes. But if you compare, not much importance is given to the sand dunes. Now that is my personal worry, because I've always bothered about sand dunes as such. I saw that the word sand dune comes 14 times in the entire report of 100 pages. Whereas the word mangrove comes 146 times. This shows that mangroves have been given more importance than sand dunes, looks like. Because you can see 14 times and 146 times. Okay, that much importance is given to a mangrove, which mangrove is not an issue actually. It's not a big issue. You can regrow the mangroves, but it cannot restore a sand dune. The report does say that sand dunes are sacred areas, okay? But it talks about certain facilities that may be allowed even on sand dunes. For example, it talks about some temporary structures on stilts, okay, and walkways. Now, I don't understand how you can build a temporary structure on stilts without damaging a dune, because in the very next paragraph it says the sand dunes will not be damaged. So this is a contradiction. दर्यादेग वाठारांनी ज्या जाग्यार 2000 वयर चड लोकसंख्या आसा थंय नो डेव्हलपमेंट झोन 200 मिटरां वयल्यान 50 मीटर करचो म्हूण शिफारस आसा. मात ही लोकसंख्या ठरोवपाचो निकश कितें ताचेर स्पश्टता ना. गोंयच्या कळंगूट आनी कांदोळे सारक्या वाठारांनी हाचो दुरुपयोग जावं येता अशें मास्कारेनस म्हणटा. That in case the population is more than 2000 something per square kilometer, then the NDZ will be or may be reduced to 50 meters. Now, that is a bit of again, is going to be a conflict, at least in Goa. Which areas are crowded in Goa? It's maybe Kalangut, Kanduli, because they are crowded already. Now, if you reduce that to 50 meters, they have already reached to zero. If you bring it to 50, they will reach the sea. Now, that is going to be a problem if this comes. Now, it talks about tourism-related activities. And in that respect, I find that a lot of relaxation has been given. And in that respect, looks like the new report has diluted whatever the earlier notification talks about. Another important thing is the term conservation, okay, which is very much needed. It comes 78 times. 78 times. Whereas the word restoration, it comes only once. This is something that I'm worried about, because considering the human impacts along the Indian coast, where Goa is a classic example, we need very strong measures for restoration of the ecosystems. For example, the beach dune system which are lost or which are flattened, which are raised, we need to restore them. And in that respect, this new draft is not very, very strong. एकंदरीत शास्त्रज्ञ शैलेश नायक कमिटीचो CRZ लायन थारावपाचो ड्राफ्ट रिपोर्ट पळयत जाल्यार तांचेर चडशा मुद्द्याचेर स्पश्टीकरण ना. ताका लागून गोंय राज्याक हो ड्राफ्ट रिपोर्ट तितलोसो फावराद ना. दुसरे वाटेन गोंयचो पर्यावरण मंत्री राजेंद्र आल्लेकार म्हणटा गोंयची हाय टायड लायन नव्यान थारायतले. गोंया खातीर हाय टायड लायन थारायतना केंद्रा कडेन कन्सेशन मागतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. गोंयांत खंय कॅझिनो पिलां काडटात. आतां आनीक एक व्हडलें पील येवपाचें आसा. सरकार मांडवीत 5वो कॅसिनो हाडटा म्हूण गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष लुईझीन फालेरोन मार्मीक टिका केली. गोंयांत भाजपाच्या राजवटीन भाज्यो आनी फळां जितली म्हारग आसात तितली केन्नाच नाशिल्ली हें सांगून तांणी पणजे मार्केटांतल्यान भाज्यो विकत्यो घेवन त्यो भांगराच्या वस्तीच्या केशींनी दवरल्यो. निळकंठा आड घाल्ल्या केसीचेर लुईझीन म्हणटा भाजप सरकार आपल्या विरोधकांचेर राजकी सूड घेवंक पेटलां. We strongly condemn the governance of this BJP party. Only thing which is flourishing in Goa is casinos. And ye casino daily noy pill kattay. What time? पण ओळे पिल काढले ते आता न्हू. कर्मांचो ग्रह आधार म्हारगायेचो जाला फार आनी गोंयकार लोक आज बेकार आनी ताका लागून गोंयकार गोंय सोडून वचपाक प्रयत्न करता. They are going to take about increase in electricity. It will be happening. This is a good time. Rainy season is the best time. Your MLAs will speak in the assembly, do you feel? See, I don't want to talk about the MLAs because MLAs are not here. Filing cases will be the order of the day as the days come. Against the opposition. So I am not surprised.
The BJP is known for its culture of intolerance, hatred, vengeance and vendetta. This is seen at the state level and at the national level. At the national level, they have not filed cases against Mrs. Gandhi, against Rahul Gandhi, so they have not spared anybody there. They will not spare anybody here. 14 office bearers of the NCP are here. So is this not the unity of secular forces? Now the disturbing trends are some people who talk of secular ideals, but they are hell-bent in dividing the secular unity of Goa. And like the now Aam Aadmi Party. Because Aam Aadmi Party is the creation of RSS at Delhi level. Who supported Anna Hazare? Who thereafter betrayed Anna Hazare? घेऊया एक विराम.